नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरान साहिल नारुकराचे येवकार खबरो विस्तारान केबल ऑपरेटरांक आयटी खात्या कडेन रजिस्ट्रेशन करूंक सांगिल्लें मात ताणें रजिस्ट्रेशन केल्लें ना केबल काडून उडयल्यार लोकांक त्रास जाता केबल काडून उडोवचे न्ही म्हूण वीज खात्याक सांगला आयटी मंत्री रोहन खंवटेची म्हायती वीज खात्या वांगडा बसका घेवन विशयाची तड लायता मंत्री रोहनाचें उतर that they come under the purview of the IT department and त्या IT departmental throughout the country telecom policy प्रमाणे IT departmental power दिली आसा. Suddenly there was cutting of the cables. आता दोन गोष्टी आसात. आम्ही लास्ट एश्युरन्स दिल्ले असेंब्लीन की जितले कोण आसा आनी 30 सप्टेंबर पर्यंत रेजिस्टर करचे जातूंतल्यान नाल्यार आमीच कट करतले म्हणून. आता पीपल हू आर डुईंग एरियल केबलिंग whoever the service provider is should first come and register himself and get the data. बाबा आपले इतले केबल ह्या एरियेन आसा आमच्याकडे स्वतः डेटा ना. At the same time, आमच्या जावच्या पयलीं there was some agreement with electricity department with one of the vendors who gave a long term agreement with them की तांकां केबल घालपाक जाय डिस्प्ले बोर्ड घालपाक जाय तांकां कितें रेवन्यू मेकिंगाक दिल्लें तें रेवन्यू शेअरिंगाक दॅट डजंट इम्प्लाय आफ्टर दीस एक्ट सेंट्रली कम्स इन एक्ट सुपरसिड्स ते पयलींचे ताच्या खातीर हांवें आमच्या सेक्रेटरीक सांगलां चीफ सेक्रेटरी कडेन उलोवन पॉवर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी आनी तांच्या हांगा आपय क्लॅरिफाय कर एट द सेम टायम एक्शन हॅज टू बी टेकन ऑन द पीपल if they are not putting their act together and putting the data and saying baba आमची केबल इतले आसा आमी इतले फीस पे केल्या जाल्यार वी आर एबल टू एन्श्योर दॅट द सिस्टम इज रायट एंड डेटा इज रायट वेर कोण भुरगो शिकता ताची एग्जाम आसता कोणाची तरी थंय ई कॉमर्साक आसता बाकीचे आपले जॉबा धंदो घरांतल्यान करता बाकीचे ऑनलायन आसता कितल्योश्योच गजाली आसता बट टेक्नॉलॉजी रन्स दॅट इज वाय वी हॅड नॉट कट and we had asked them for data. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हो विशय बंद करपाक लायिल्लो आसा ऑलरेडी सेक्रेटरीक सांगला सीएसा कडेन उलय म्हणून आज आमी कॉन्क्लेवान उरिल्ले फाल्यां जाल्यार चीफ सेक्रेटरीक घेवन वी विल टेक अप दिस इश्यू एंड इफ रिक्वायर्ड आज द इंटरव्हेन्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर कित्याक इट कॅनॉट बी गोईंग एंड कटिंग समथींग शेवटी सर्व्हिस प्रोवायडर जेन्ना कट करता बरो आहा पूण तो सफरर आसता तो मनीस तो जाणटो आसता तो बिझनेसमॅन आसता सिनियर सिटीजन कोण कोणा कडेन उलोवंक सोदता भुरगो शिक्षण करूंक सोदता सगळें ऑनलायन. कोलवा पोलिसांनी सुमार 3.5 किल गांजा जप्त केला 3.5 लाखाचो गांजा ह्या प्रकरणात 24 वर्षाचे विनायक चव्हाण ह्या नावेलीच्या तरणाट्याक अटक केल्या विनायकाचेर हाचे पयलीं चेन स्नॅचिंग चोरयेच्यो केसी आसात कोलवा पोलिसांनी ही कारवाय केल्या. PSI Anil Krishna, we have recovered 3 kilos 82 kilograms of ganja worth rupees 3,08,000 rupees from one Vinayak Chavan who is a native of Bijapur but stays in Mandopa, Naveli. This case, the accused has been remanded to 7 days of police custody. Upon investigation, what they have found just today itself during interrogation that this person, Vinayak Chavan, was also earlier arrested by Madgaon Town Police Station in a chain snatching case in 2018 as well as in another theft case reported in 2019 at Walkoi Police Station. This person is in police custody for further interrogation and we are looking into the forward and backward linkages about this drug. मंत्र्यांनी लोकांक मेळप म्हत्वाचें फक्त भाशणां करप न्ही लोकांचे विशय सुट्टले हे नदरेन कार्यावळी जाय ते विशीं मुख्यमंत्र्यांकडे उलोवप जाला प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे उलयलो. मोदीच्या नावार गोंयचे दोनूय सीट जिखतले अशें दिसतालें आत्मविश्वास खंय आंगलट तानावडेचे हेडॉनान कबुली. आज जेन्ना तुमी म्हणटात की हो 5 वर्सांचो कार्यकाळ आपलो पुराय जालो म्हणून अशी एक दोन गजाली सांगात ज्यो दिसतात की आतां हाजे मुखार समजा पक्षा भितर इम्प्रूव जावपाक जाय आनी सरकारा भितर इम्प्रूव जावपाक जाय. म्हाका दिसता की आमी आमचो पार्टी जी आसा भारतीय जनता इज अ कंटिन्यू प्रोसेस आनी त्यामुळे आमी सकयल पर्यंत आमी चिंतन करूं जाय की आमी गेल्या निवडणुकेक कारण लोकसभा निवडणूक आमकां सगळ्यांक दिसतालें हांव तर खूब कॉन्फिडंट आशिल्लो की लोकसभा आमी दोनूय जिखतले म्हणून. त्या वेळार दिसतालें की दक्षिण गोंयांत कारण आमी इतलें बरें काम केल्लें इतली बरी यंत्रणा सगळें केलें पण तरी पण आमकां अपेक्षीत जाय आशिल्लो सीट थंय आमकां तिका निवडून येवंक शकलें ना 13,000 आमी वोट कितें चुकलें तातूंतल्यान एक जालें की आमकांय थोडोसो एक ओवर कॉन्फिडन्स असो म्हाका दिसता कारण सगळ्यांक दिसतालें देशभरा भितर कारण 240 आयले न्ही आमी की 400 प्लस म्हणजे सगळ्यांक दिसलें की गॅरंटेड कारण आनी कोण आसा हांगासर सगळें कितें तें नरेंद्र मोदीजीन देशाक लागून केल्लें आसा सगळीं मतां आमकां येतलीं
पण त्यांची जी नॅरेटिव्ह जो वेगळो चलतालो की कॉन्स्टिट्यूशन बदलतले, आमी हाचेर व्हडलो विचार केलो ना, लायटली रावले आसतले. आनी त्यामुळे आमकां दिसलें कशें आसता, आमकां कशें दिसता की मत हें लोक इतलें केलें जाल्यार हाडून मारूं जाय. आनी त्यामुळे पर्सनली थंय वचून जितलो जीव दिवं जाय, घालूं जाय थंय वचून आपल्याक परत परत लोकांक मेळूं जाय, हें जें आसा हांगा खंय तरी मातशें आमी कमी पडले अशें म्हाका दिसता. इट मे बी बिकॉज ऑफ सरकारा भितर कितें इम्प्रुवमेंट? सरकारा भितर एक इम्प्रुवमेंट आसा की एक हें आसा की लोकांक मेळपाक जाय मंत्री. आनी त्यामुळे पयलीं कशें आसतालें, आदी प्रत्येक मंत्री जे आसात ते सचिवालयान मेळटाले. आज जाता कशें की प्रत्येक जाण आपापल्या ऑफिसान बसता. मुख्यमंत्र्यान मदीं तांकां आतां कंपल्सरी केल्लें. गोंयांनी मुख्यमंत्र्यान तांकां कंपल्सरी म्हाका दिसता विकांतल्यान एकदां बसूं जाय हें सांगिल्लें आसा. आनी त्यामुळे तें जर मातशें वाडयलें जाल्यार एखाद्या बारीक मनशाचें काम कशें जाता की काम न जालें म्हणून हरकत ना, पूण ताका त्या मनशा पर्यंत पावूं जाय. आनी त्यामुळे ती योजना व्यवस्थितपणे जर केली आसत तालुक्याची हेडक्वॉर्टर्सां मेळपाक जाय. तालुचे पण तो इजिली ते करता आसतना खूब लोकांक वांगडा आपयले आनी दरबार करून मेळ्ळे तातूंत अर्थ ना. व्यवस्थीत जावपाक जाय. व्यवस्थीत जावपाक लोकांचे प्रश्न सुटावे जातले अशें जावपाक जाय. ताका लागून जाय कशें की तो बसलो इंडिव्हिज्युअली थंय बसून जो प्रत्येक मनशाक अटेंड करपाक मेळूं जाय. आनी थंय ते ऑफिसर नाजाल्यार कितें जाता, एखाद्याक समजा एखाद्या मंत्र्याक मेळूं जाय तेणें खंय अप्रोच करप हो प्रश्न चिन्ह जाता पळय तो जावं जायना. म्हणून ते म्हाका आदी सेक्रेटरीएटान एक हें आशिल्लें ऑफिस, कोणाक अपॉयंटमेंट जाय थंय लेटरां दिवची पड दिवप आनी मागीर त्या लेटराच्या आधाराचेर तेचे तो अपॉयंटमेंट ठरयताले. त्या भशेन ताणें येवन मेळप. मठ देवळां आणि पुरोहिताविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करून धार्मिक भावना दुखयल्याचे प्रकरणात मडगाव जिल्हो सेक्शन कोर्टान आरोपी दत्ता नायकाक सशर्त अटकपूर्व जामीन दिलो. शुक्रारान निकाल आशिल्लो, मात कोर्टान आनीक कांय आर्ग्युमेंट मागिल्ल्यान निकाल सोमार मेरेन दवरिल्लो. काणकोण पुलिसांनी ताचो स्टेटमेंट घेतला. दत्ता नायका आड 5 कागाळी. मडगांवचो बिझनेसमॅन दत्ता दामोदर नायक हाणें एक स्टेटमेंट करून एका कम्युनिटीचे रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट केल्यात म्हूण ताचेर काणकोण पुलीस स्टेशनार एक ऑफेन्स रिजिस्टर जाल्लें. त्या उपरांत दत्ता दामोदर नायक हाणें मडगांवा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टान एंटिसिपेटरी बेलीक एप्लाय केल्ली. तशेंच तो काणकोण पुलीस स्टेशनार वचून ताणें आपलो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करून घेतलेलो. आयज ह्या एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशनाची ऑर्डर जाल्या आनी दत्ता दामोदर नायक हाका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टान कंडिशनल एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट केल्या. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावी डायस. गोंयांत मेट्रो सुरू करपाचो प्लॅन आसा. इंडियन रेल्वे बरोबर चर्चा जाल्ल्या मुख्यमंत्री उलयला. BSc नर्सिंग करपी भुरगे MSc करूंक सोदिनात. तांची उर्बा वाडोवंक एप्रेंटिसशिपा वरवीं स्टायफंड दिवपाचो सरकारचो विचार. यंग कॉन्क्लेव मुख्यमंत्र्याचें उतर. गोंयांत 40 सुवातांनी वायफाय हॉटस्पॉट सुरू केल्यात. सरकारा विशीं खंय बरें उलयात. ग्लोबली जितक्यो आसा त्यो आनी खंयच्याच सॅक्टरांत ना. एक सुद्दां जे MSc नर्स केल्ले स्टुडंट आज गोंयांत मेळना. पयली गजाल आसा, कारण सगळीं जाणां MSc नर्सिंग वॉन्टेड आसा. पयल्यान पयली जायी वेगवेगळ्या इन्स्टिट्युशनां जायी. तुकाच खबर आसतली की टिचींग फॅकल्टी येवपा खातीर कोणूच नर्सीस सद्या गोंयांत मेळना. म्हणून तर भायल्यो टिचींग फॅकल्टीज गोंयांत पोस्ट ग्रॅज्युएट करपी येवपा लागलेली आसा. ANM, GNM आनी BSc नर्सिंग ह्या सॅक्टरांतल्यो गोंयांतली फक्त म्हणजे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलूच न्ही, प्रायवेट हॉस्पिटलांनी बी नर्सीस नो डावट दे आर पेईंग थोडेशे लेस पे करता, खबर आहा म्हाका. बट ते अप टू दॅट लेवल गव्हर्मेंट लेवल ते पे करिना. बट तरी सुद्दां म्हणजे थंयसर ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. ती इंटर्नशीप आनी वेगळी नासता. तुमी डायरेक्टली पास आउट जाल्या उपरांत आमी तुमकां बॉन्डाचेर जॉईन करून घेता. वी आर पेईंग समथींग 30,000 रुपीज पर मंथ नाव, रायट? हय. आतां MSc जेंकां करपाक जाय तो वेगळो विशय आसा. बट ताजेर आमी मागीर एप्रेंटिसशीप म्हणून कितें तरी विचार करता. तुमी एप्लिकेशन्स दियात. ओके, श्योर सर. थँक्यू सर. कपिल रावत हाजो फुडलो प्रश्न आसा की गोंयान IT हब केन्ना सुरू जावंक शकता आनी मेट्रो गोंयान एकूच मिनिट. तुमी MScचो जो विशय आहा पळय जे वचूंक सोदता तांकां आमी एटलिस्ट ते एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम घालून थोडो तरी स्टायफंड तुमकां 2 वर्सांक दिवपाचो वेगळो विचार करता. कारण MSc खूब जाणांनी करपाक जाय, आतां गरज आहा ताची. म्हणून तुमी सेपरेट एक एप्लिकेशन थ्रू युअर डीनूय दियात, वेगळे म्हाकाय धाडात. ताजो हांव वेगळो विचार करता. कारण टू प्रोमोट MSc एड्युकेशन इन नर्सिंग, कारण ताची खूब गरज आसा. कारण परत कॅज्युअलिटी सुपर स्पेशलिटी हातूंय बी जावपाक जाय. नाजाल्यार भुरगीं MSc करून कोण वचना, BSc करतना एकदांची नोकरेक लागतात. म्हणून एटलिस्ट म्हणजे आमची जी एप्रेंटिसशीप स्कीम आहा पळय न्ही ताजो एक थोडो स्टायफंड दिवन तुमकां सपोर्ट दिवपाचो विचार करता. मेट्रोज इज सेकंडरी, इट इज इन प्लॅनिंग स्टेज. आमी आमचो प्रपोजल रेडी केला आनी वीथ द
इंडियन रेल्वेज आनी तांच्या बरोबर डिस्कशन सुरू आसा. बट इन लाँग रन मेट्रोज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो गोंयांत येतल्यो. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोवा डेअरीची सरासरी विक्री देवूंक लागल्या. गोवा डेअरीची आर्थिक परिस्थिती सुधारची म्हणून सरकारान प्रशासकीय समिती नेमली, मात सुदारणा ना. वेल्यान परिस्थिती आनीक खालावत गेल्या. सेलाचे आंकडे सांगतात एका तेंपार 60,000 लिटर विक्री आशिल्ले अंदूचे डिसेंबरांत आंकडो 48,000 लिटर. डेअरीचे दशेचेर खासा रिपोर्ट. गोवा डेअरी एका काळार गोरवांच्या खावडीच्या प्लांट आणि हेर कथीत स्कॅमांक लागून चर्चेत आशिल्ली. उपरांत 2022 गोवा डेअरीचो कारभार सुदारचो म्हूण सरकारान प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमली. तांचे काम गोवा डेअरीत सुदारणा करून डेअरीक परत प्रॉफिटात हाडपाचे. 2022-23 सावन अंदूचे सरासरी विक्रीचे आंकडे पळयात. एप्रिल 2022-23 गोवा डेअरीची विक्री 57,146 आशिल्ली. 2023 ती देंवली आनी 24 50,520 पावली. मे 2022-23 50,940 वेल्यान विक्री 2024 47,892 पावली. जुनात 48,447 वेल्यान 48,672 पावली. जुलय 2022-23 42,571 वेल्यान 47,861 जाली. ऑगस्टात 45,596 वेल्यान 49,781 जाली. सप्टेंबरात 48,051 वेल्यान 2023 मातशी सुदारणा दिसली, 51,943 जाली. 2024 मात 48,300. ऑक्टोबरात 49,126. 2023 51,459. मात 2024 परत 48,917 लिटर. नोव्हेंबरात 50,870 जाल्यार 2024 तोच आंकडो 46,803 पावलो. डिसेंबर 2022-23 53,127. 2023 51,969 जाल्यार 2024-25 डिसेंबरात 48,244 लिटर. हे आंकडे पळयल्यार गोवा डेअरीचे लुकसाण कमी करूंक डेअरीत सुदारणा करूंक प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती अपेशी थारल्या म्हणूं येता. आनी सरकारूय. गोवा डेअरीचो खावडीचो प्लांट बंद जाल्ल्यान दूदकारांक गोरवांक खावड दिवपाक गैरसोय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. मार्ना शिवोलेचे जाणटेले बायलेक सुमार 1 कोटीची टोपी घालपी तिगांक सायबर पुलिसांनी उखल्ले. केरळाचो विशाख आर मोहम्मद आणि आंध्राच्या रोहन शेखाक धरल्या. व्हॉट्सॲपा वरवीं दिल्ली क्रायम ब्रांचीचे पुलीस म्हणून भासून खंय टोपी घालताले. हे केसींत कांय दिसां पयलीं एकल्याक अटक केल्ली. In the case of cheating of 1 crore rupees from a Siolim resident senior citizen, Cybercrime Police has made more arrests. Cybercrime Police has arrested 3 accused, namely Vishakh R, Muhammad Shan, both are residents of Kerala, and one Roshan Sheikh, who is resident of Andhra Pradesh. Earlier in this case, one more accused was arrested by Cybercrime Police, and from his bank account 40 lakh rupees were frozen by the police. These accused had cheated the victim over the pretext of digital arrest. Mukesh Kumar for Prudent. पीए तारबांदोडा शाळेच्या ग्राउंडार खेळपी भुरग्याक पिवनान बडयल्या उपरांत पीटीएची बसका जाली. ग्राउंड लॉक करचो म्हूण खंय बसकेत थारला. ग्राउंडार लागसारच्या थळाव्यांक मॉर्निंग वॉकाक वताले. सांजे वेळार भुरगे खेळटाले. भुरगे मस्ती करतात म्हूण आयतारा पिवनान 4 भुरग्यांचेर हात घाल्या उपरांत पीटीएचो निर्णय. 16 जानेराक परत बसका. काल उसगांव धारवाडा पिली हांगासर एक शालेय भुरगीं ग्राउंडार खेळटा म्हणून ताका पिवनान तांचेर दगडफेक केली, तांकां मारले म्हणून तांच्या पेरंट्सांनी पुलीस कंप्लेंट केल्ली. आनी पुलीस कंप्लेंट करतकूच पुलिसांनी त्या पिवनाक घेवन डिटेनूय केल्लो. आनी तेजे उपरांत आयज सुत्रांनी मेळटा त्या म्हायतीनुसार आयज त्या स्कुलाची मॅनेजमेंटाची मिटींग जाली आनी मॅनेजमेंटाच्या मिटिंगेन अशें ठरलें की तो जो ग्राउंड आहा तो पयलीं सगळ्यांक ओपन आसतालो
म्हणजे थंय लोक वॉकिंग येताले जावं जायते भुरगे थंय खेळपाक येताले. थंय खेळपाक येता म्हणून अशीच भानगड जाल्ली आनी त्या युनियनान तांकां मारलेले. पण मॅनेजमेंटान डिसिजन घेवन हो ग्रावंड आयच्यान लॉक केल्लो आसा सगळ्यांकूच. आनी 16 तारखेक परत एकदां मॅनेजमेंटाची मिटींग जातली अशें आयकलां. आनी तेच्या उपरांत ग्रावंड ओपन करपाचो ना हेजेर डिसिजन जातलें म्हणून. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंया भायल्यान येवपी कोंबड्यो हेल्दी नासतात. सरकारान एक्शन घेवची. गोंयच्या पोल्ट्री असोसिएशनाचे पोन्ने गोंय पुलिशेंत कागाळ. पुलिसांनी भायल्यान येवपी गाडयो आडयल्यो. सॅम्पलांक कोंबड्यो व्हरूंक एनिमल हजबंड्री टेस्टी कडेन दिले. कोंबड्यो हेल्दी म्हूण टेस्टी उपरांत कळ्ळें. भायले ट्रान्सपोर्टर म्हणटा गोंयचे धंदेकार खंय पिट्टात. गोंयचे पोल्ट्रीवाले भायल्यांक पिट्टात म्हूण गोंया भायल्यान गोंयांत कोंबयो ट्रान्सपोर्ट करपी ट्रान्सपोर्टवाले मिडिया मुखार. गोंयच्या असोसिएशनांत येयात आमी सांगतात थंयच्यो कोंबयो हाडात म्हूण खंय गोंयचे ट्रेडर्स सांगतात. तांचे आयकना म्हूण आमकां पिट्टात म्हूण भायले ट्रेडर्स सांगतात. आमचं जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते व्यवस्थित आहेत. आमचा मालसुद्धा चांगला आहे. पण आम्हाला ह्याच्या पाठीमागे हॅरेसमेंट जो करायला लागलेत त्यांचा तुम्ही शोध घ्या की CMला की साहेबांनी जवळ म्हणजे होईल तेवढा लवकरात लवकर जे आम्हाला हॅरेसमेंट करायला लागलेत त्यांचा शोध घ्या. ते आता त्यांना पाहिजे तर बोलवून त्यांची मिटिंग लावायला लावा आणि आम्हाला योग्य तो न्याय द्या. गाड्या अडवून डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला घेऊन यायला लागलेत. तुम्ही आमच्यासोबत बोला. आमचा माल चांगला नाही आहे, नाही डिसीजेस माल घेऊन येत आहे म्हणून सांगतात. ब्रॉयलर आणतात तर डिसीजेस घेऊन येत आहे म्हणून सांगतात. आता आम्ही अॅनिमल हजबंड्रीकडे चेकिंगला दिल्यानंतर आमचा मॉल रिपोर्ट क्लिअर आहे. त्यांनी पण आम्हाला चांगलं सहकार्य दिलं. तुम्ही तुमच्या गाड्या घेऊन जावा म्हणून सांगितले. आणि ही लोक आम्हाला रोज रात्री आमच्या गाड्या 12-2ला अडवून पर पोलीस स्टेशनला घेऊन यायची रोज धमकी द्यायला लागलीत आणि पोलीस स्टेशनला घेऊन येऊन आपण पळून जायला लागले. माल डिसीजेस घेऊन येतात म्हणून आमच्या असोसिएशनला या म्हणतात. त्यांनी युनियन तयार केले ना, त्या युनियनमध्ये येऊन आमच्यात सामील व्हा म्हणतात त्यांनी. आणि त्या आमच्या गाडीवाल्यांना ते आम्हाला भाडी देणार. आणि त्यांनी सांगतील तिकडे आम्ही माल टाकायचा. त्यांनी सांगतील तो माल आम्ही बुकिंग करायचा. त्यांची डिमांड्स आहे की आम्ही सांगेन तिकडे माल बुकिंग करा, आम्ही सांगेल तिकडे टाका. आमच्या थ्रू आपण ट्रेडर होणार ती लोक आणि आम्ही फक्त त्यांच्या अंडर खाली भाडी मारायची. एवढाच त्यांचा विषय आहे. आम्हाला ते मान्य नाही. आम्ही माल बुकिंग करू आणि आमचे कस्टमर आम्ही सांभाळतोय. पण त्यांना आपल्या अंडर खाली धंदा करा असं बोलायला लागली ती लोक. गोंयचे पोल्ट्रीवाले म्हणटात गोंयांत पोल्ट्री फार्मिंग वाडटा. तांचो व्यवसाय पडटलो म्हूण भायल्यांची जाणून बुजून काडना. गोंयकार प्रोडक्शनात मुखार आयिल्ले तांकां नाका. जे एक ट्रेडर 10 गाडयो 15 गाडी घेवन गोंयांत कॅप्चर करपाक आयले. तांकां खंय तरी तो भंय दिसलो की अरे फाल्यां गोंयांत तरी फार्मां चालू जाली आनी गोंयचे तरी लोक आमचे कडल्यान घेवपाक लागले ना जाल्यार आमी माल कितें करपाचो. आमचे प्रोडक्शन आमचो हे तरी गोंयांत बरो बिझनेस सुरू जालो जाल्यार आमचो खंय तरी बिझनेसाक इफेक्ट जातलो. म्हणून हेणी असो मुवमेंट केलो आनी पयर ऑल ऑफ सडन संडे तुमकां खबर आसतलो की सॅटर्डे तेणी डिक्लेअर केलें की स्ट्रायक करपाचो. गोंयांत एक सुद्दां बर्ड्स धाडप ना. त्या हातूंत गोंयचे लोक उठोनी, गोंयचे लोक पब्लीक आहा ते उठोनी आनी जे पळय गोंयांत असोसिएशन चलयतात म्हळ्यार आमी चलयतात तांकां खंय तरी मार लागोनी, तेंचे खंय तरी दबाव येवनी. मोर दॅन 90% आमी जे डिपेंड आसा ते महाराष्ट्र आनी कर्नाटका. तांकां आमी ना म्हणना आनी आमी तांकां चॅलेंजूय करपाक वचना. पण आमचो जो एम आसा फक्त गोंयांत एटलिस्ट 30% तरी प्रोडक्शन करपाचें. म्हापसा बस स्टँडार 3 ट्रॅव्हलर बायलांनी मेळून एका टुरिस्टाक बडयलो. इंटरस्टेट बसींत व्हडल्यान आयिल्ल्या म्युझीक कमी कर म्हूण सांगिल्ल्या उपरांत ताणें खंय बायलेक बुरशी उतरां दिल्लीं. मारबडे करपाचो बायलाचो आरोप. चेंबूरच्यान बस म्हापशें पावले उपरांत बायलांनी ताका बोरोस पेटलो. म्हापशें पुलिसांनी ताका ताब्यांत घेतला. म्हापसा इंटरस्टेट बस स्टँडार सोमारा सकाळी एका पर्यटकाक कांय पर्यटक बायलांनी बरोच बडयलो. चेंबूर ते म्हापसा बशींतल्यान प्रवास करपी हो मनीस आनी ती बायलां म्हापशा बस स्टँडार देवली. बस स्टँडार ती बायलां आनी तिचे वांगडा आशिल्ल्या हेर बायलांनी ह्या मनशाक बरोच थापटायलो. पूण ताका बडोवपा फाटलें कारण तरी कितें? बसीत जालें कितें म्हूण ही बायलां इतली चाळवल्लीं? जाल्यार ती बायलां सांगता ते प्रमाण ह्या मनशान बसीत व्हडा आवाजात पदां लायिल्लीं. आवाजान त्रास जाता म्हूण तातूंतले एके बायलेन आवाज मातसो देंवय अशी ह्या मनशाक विनवणी केली. मात हें सांगना फुडें ताणें ह्या बायलांक बुरशी उतरां सोवली अशें ही बायल सांगता. इतलेंच न्हय जाल्यार बशींतल्या क्लिनराकूय ह्या मनशान सोरो दिवन वोगी रावपाक सांगलें जेणे करून प्रकरण व्हड जावचें न्ही. मात ताच्या उतरांनी चाळवल्ल्या ह्या बायलांनी म्हापशा इंटरस्टेट बस स्टँडार देऊन थापटा बेल्टांनी ताका मारलो आनी जाप विचारली.
हे प्रकरण कळना फुडें थंय लोक एकठांय जाले आनी तांणी ताका बरोच पेट दिलो. सद्याक ताका पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. सामके कमी दरान वीज पुरवण करपी गोंय देशांतले एकमेव राज्य. मात एक ना एक दीस विजेचे दर वाडटले. वीज मंत्री सुदीन उलयला. तेरासाचे घर आसल्यार खंय सोलर पॅनलां बसोवची. धवळे निलगिरी हिल्साच्या वाठारांत रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगाच्या कार्यावळींक तो उलयलो. 30 जानेर मेरेन धवळेचे सगळे रस्ते खंय हॉट मिक्सिंग. जे तेरासाची घरां आसा तांणी मुखार सरून ते काम करून घेवचें. ताचो फायदो तुमकां इन फ्युचर जातलो. कारण एक ना एक दीस लायटीचे दर वाडटले. लायटीचे दर आज गोंयांत खूब कमी आसा. काल हांव एका कॉन्फरन्सा आशिल्लो मुंबय, आनी मुंबय जेन्ना मुंबयच्या मंदिरांत भाशण केलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तांकां 9 रुपया डॉमेस्टीक फॉर एबोव 3 kVA आसा. इमेजीन करा 9 रुपया आनी तुमी कितले पे करता 2 रुपया 80 पैसे. आमची इंडस्ट्री 9 रुपया ना. आमची इंडस्ट्री 6 रुपीज 50 पैसे आसा आनी ताजेर टॅक्स बी धरलो जाल्यार ही क्रॉसीस अरावंड 7 रुपीज. म्हणजे तांच्या डॉमेस्टिका पेक्षा आमचो जो रेट आसा तो कितलोसोच % कमी आसा. आतां आनी एक गजाल आमी घेता की जे आमी सांगिल्लें सबस्टेशनाचें काम आमी कवळे डाग ह्या वाठारांत करता म्हणून. आनी शांतादुर्गा संस्थान फुडें सरला आमकां जागो दिवपा. अजून पसून जागो आमच्या हातांत येवना. पूण शांतादुर्गा संस्थान पॉझिटीव आसा. आमकां काही कारणां लागून फायल अडकल्या, पूण यथायोग्य ताचेर डिसिजन घेवन हेंय काम आमी पूर्ण करपाचो प्रयत्न करतले. इतले मजगती येता त्या 30 तारखे मेरेन ढवळेंतले सगळे रस्ते हॉटमिक्स जातले अशें उतर मंत्र्यान दिलां. ढवळे निलगिरी हिल्साच्या वाठारांत रस्त्याच्या हॉटमिक्सिंगाच्या कामाचें उक्तावण करतना मंत्री उलयलो. आनी आज अशा दिसा आमी ढवळी ह्या वाठारांत आमचे जो अप्पर ढवळी पार्ट आसा थंय हें काम चालू करता. ढवळेंतलो प्रत्येक रस्तो येता त्या 30 तारीख पर्यंत कंप्लीट जातलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बुलेटीन इतल्यारूच सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.